आता खबरो विस्तारान बेकायदेशीर मायनिंगा संदर्भात 9 केशींचो तपास खासा तपास पथक करता। एका निर्दोष प्रकरणा आड उच्च न्यायालयात शासनान परत विचार करचो म्हूण अर्ज दाखल केला। 16 सीए समितीचो अहवाल पुराय जाला। वट्ट 1200 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाला। हे पैसे वसूल करून घेवपाक 42 कंपन्यांक सरकार एका म्हयन्या भितर नोटीस काडटले म्हूण माहिती मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Because this is a very big question. Or कितली वर्स जाली मायनिंग घोटाळा म्हूण आमकां काँग्रेसमॅनाक गार धाडले आनी आज म्हाका जाण जावपा जाय शाह कमिशन पासून रिपोर्ट तेणी रॉंग म्हणलो। शाह कमिशन रिपोर्ट 28,000 crores व्हडली जायराती केली आनी इलेक्शनाक हें केलें कितें 28,000 crores म्हूण। आतां शाह कमिशन रिपोर्ट रॉंग म्हणलो मनोहर पर्रीकरान हिंगा हावजान तो आज बडना तो। आता अगेन दिस क्वेश्चन फॉर ऑल पर्पसेस आज क्वेश्चन आन्सर केला किंतु शाह कमिशना रिपोर्ट रिफर केला। म्हणजे म्हणल्या एक्स मिनिस्टर ना ताजेर आत्ता तुका कमेंट करपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता। तेजेर कमेंट केला गव्हर्नमेंटान सांगले म्हण सांग तू डायरेक्टली स्पीकर सर माझे स्पेसिफिक म्हणल्या देन गव्हर्नमेंट यू स्पेसिफिक यू डोंट गो पर्टिक्युलर जाले। तू विचार न्ही तुका कितें विचारपाक जाय ते विचार माझी सांगपाची तयारी आसा। त्या घोटाळ्याक हांव ना घोटाळ्याक कोण आहा तुकाय खबर आहा। Speaker sir, I have referred to the Prime Minister. Prime Minister and only जायराती केल्ली की that mininगांत इतली हें आहा even 2G spectrum केसीन ऑक्शनिंग जावपा जाय। One second. आता I want a specific answer from you. तुवें म्हणला की I cannot tell the names of the people who are involved. Inquiry till the inquiry is complete, the names of the persons against whom proceedings are underway in connection with illegal mining and loss cannot be provided. I want to ask the Chief Minister whether this is a rape case where names are not to be disclosed. Is there so much secrecy? Why can't names be disclosed? And I am now telling you that in this case, आज पासून एकूच केस चालू आहा, सगळी केस भायर पडल्यो. Whether you are going to apologize to us? कित्याक तुम्ही सांगलेले काँग्रेस पार्टीन इतले घोटाळा केला आज तुमकां एपोलोजायज करून पडटलें कित्याक आज पासून कांय केलें ना। आज पासून तुगेले एक केस तुगेली एकूच केस उरल्या फॉर युअर इन्फॉर्मेशन एकूच केस उरल्या स्पीकर सर आनी ती केस देखून भायर पडप आहा फॉर डिले इन फायलिंग कंप्लेंट्स म्हूण फायंड आउट। नाव आय वॉन्ट यू टू टेल मी हाउ मेनी केसेस आर देयर। आय वॉन्ट यू टू टेल मी whether who are the accused, who are the complainants. I want those details and when you are going to complete this process and take action because you have made a charge on us. We have said that we have been doing the right thing. You have made a charge on us. Mining bond padla. So I am just saying now you tell me, answer me specifically. Speaker sir, तो जे सांगता पळय ती गजाल केसी बंद केलो ना इट इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन। हांव ताका परत सांगता इट इज स्पेसिफिकली 9 केसीस आर देर एंड इट इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन। तू फक्त इट इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन असल्या कारणान ताज्यो सगळ्यो ज्यो केसीस कोणाचेर आसा पळय न्ही ताजी नांवां हांव हावजा मुखार सांगना। परत सांगता तुजी एक केसीची गोष्ट जी करता पळय न्ही म्हणजे जी एक्विटल जाल्ली तिजी आमी परत रिव्हिजन हायकोर्टान फायल केला त्या केसी खातीर जी एक्विटल जाल्ली त्याय केसी खातीर फायल केला आनी उरलेल्यो 8 केसी ज्यो आसा पळय अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आनी जाता तितके बेगीन ओके हाजोय निकाल तुका कळटलो कदाचित फुडल्या असेंब्लीच्या पयलीं कळूंक शकता बट वी आर इट इज फास्ट ट्रॅकिंग दॅट केसीस।